सिंहासनार आशीष मुरियेना तुका मुरियेना तुका सर्गा सिंहासनार आशीष मुरियेना तुका मुरियेना तुका मुरी आमची राणी सर्गा सैतान सोडटा सर्गीचो सोल धुळबार तिच्या पांयां पडटा तिच्या पांयां पडटा सर्गा सिंहासनार आशीष मुरियेना तुका मुरियेना तुका सर्गा सिंहासनार आशीष मुरियेना तुका मुरियेना तुका बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो मोगाळ भाव भयणीनो आज सगळी गजमाता मरयेच्या सर्गा वरणाचे परब संभ्रमता आणि ही परब आमकां जागयता की एक दीस मरये भशेन आमी जेजूच्या पुनर्जवनपणांत ताच्या वैभवान महिमेंत भागीदार जातले हांव म्हणून पूण ती महिमा तो वैभव आमी आपणावंक जाय तर आमचें जिवीत मरयेच्या जिविता भशेन जावंक जाय जिवीत सदांच देवाच्या कुशेकाल्ती मान घालचें आनी सेवेचें आनी मोगाचें जिवीत सांगत आसा आज आमी आमच्या भारत देशाक स्वतंत्र मेळ्ळलो दीस संभ्रमता खऱ्या निस्वतंत्र्या खातीर आमी मागया मरयेन आपणाचे स्वतंत्र देवाची खुशी करूंक सांगत आसा पेल्याची सेवा करूंक वापरले त्याच भशेन आमी आमच्या दिसभर जिवितांत खऱ्या स्वतंत्रान जियोंक देवाची खुशी करूंक सांगत आसा एकामेकाच्या गरजा पावोवंक जाय आसली कृपा विशेष रितीन आमी वेळार आमी मागया सर्वांच्या पातकांची दूख धरून देवा तावन एकामेका तावन बुकसाणे मागोवन सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुण्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत बगे हो सदांच हांव वा मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता सर पदवेदा देव आमची काकुळट करूंक आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो आमेन Sumya kakutka Sumya kakutka Krista kakutka Krista kakutka Sumya kakutka Sumya kakutka Mahima 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 Deva Vusaki Anishanti Tacha Ista Sosari Sarvespuradhiva Sargichara
सद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या सर्व वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता सोमिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमची मागणी मानून घे कित्या पवित्रात्म्या सांगाते देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थया सर राष्ट्रांच्या धनी आमच्या मोगाळ बापा ज्या दिसा तुवें ओंकार मोरयेक कुडी आत्म्याचे सर्गीचे महिमेक उबारून वेलें त्याच दिसा भारत आमचो देश स्वतंत्राय जोडूंक पावलो ही एक तुझे जाणवायेची आनी मोगाची वळखूण म्हणून आमी विश्वासान मानून घेता आमचे सर्गींचे मायेचे आश्रयाखाल भारत मातेची सर भुरगींक वायटांतली सटोवन आत्म्याचे स्वतंत्राय जोडूंक आनी सर्गा सुकेस्त जिविताची बर्ती जोडूंक फावो कर आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. उगडापण पुस्तकांतले वचप तेदवा सर्गी देवाचे मंदिर उक्ते जाले आनी ताच्या सोल्याची पेट तांतू आसली दिश्टी पडली. तेदवा अंतरळी एक वोट कुना दिश्टी पडली. एक स्त्री सुर्यो न्हेसलेली तिच्या पांयंतळा संद्र आनी तिच्या मस्तकात बारा निकेत्रसो मुकोट. तेदवा अंतरळी आनीक कुना दिश्टी पडली. एक महासरोप उज्या बरी तांबडो ताका 7 तकल्यो आनी 10 शिंगां ताच्या हर एक तकलेर एक मुकोट. आपले शिमटीन अंतरळा वयल्यान निकेत्रसो तिनांत एक वांटो ताणें मान जोडून भुमीचेर घालो. उपरांत प्रस्तूत जावंक तयार जाले स्त्रिये उजी तो उबो रावलो. तिचे भुरगे भुंय पडल्या क्षणां ताका ग्रासूंक म्हूण तो तयार जालो. स्त्रियेन एक चिरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. ओस्तो लोंकडाचे बेतकटेन सर रस्त्या वयर रजवटकी सोलूंक नेमलोलो. पूण जल्मल्या त्या भुरग्याक देवा हांणी ताच्या सिंहासना हुजीर तक्षण उखलून व्हेलो. ती स्त्री अरण्यांक फोळून धांवली. तेदवा सर्गार व्हड एक ताळो हांवें आयकलो. आतां जाल्यार तरण आयले. देवाची पदवी आनी रजवटकी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार स्थापीत जाल्लो. देवाचे उतार हे देवाचे उडोवकार. भांगाराने टोन तुझ्या उजव्याक बसून आसा राणी. उबीच्या भांगाराने टोन तुझ्या उजव्याक बसून आसा राणी. तुझ्या स्त्री परिवारांत राजकुंवरनी आसा.
ओफीरच्या भांगरान नेटून तुझ्या उजव्याक बसून आसा ती स्पाटाची राणी. ओफीरच्या भांगरान नेटून तुझ्या उजव्याक बसून आसा राणी. आयक तुवे आनी हांव सांगता ते चिंतून पळय. तुजो काशा लोक आनी माय बापाची घर तूं विसर. राय तुजे स्वरुपायेक भुलतलो. तुजो पती तो ताची सेवा भक्तीन कर. ओफीरच्या भांगरान नेटून तुझ्या उजव्याक बसून आसा राणी. आनंदाच्या संतोषाच्या संभ्रमान ती मुखार येतात आनी रायाचे मंदिरान ती भितर सरतात. ओफीरच्या भांगरान नेटून तुझ्या उजव्याक बसून आसा राणी. ओफीरच्या भांगरान नेटून तुझ्या उजव्याक बसून आसा राणी. सांपावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वसाप. बाबा भयणीनो, आतां निजायकी क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयला. मरण पावलेल्यांक मेल्ल्यांतली उठयतलो म्हूण तो जामिनी जाला. कित्याक एक मनशा वरवीं मरण आयलें, तशेंच एक मनशा वरवीं मेल्ल्यांतले पुना जिवंतपणी येता. जशें आदाम थंय सोमेस्त मरतात, तशें क्रिस्त थंय सोमेस्तांक जिवंत उठयतलें. पूण हर एकल्यांक ताचे ताचे सर्ते प्रकार सगळ्यांनी जामिनी कसो पयले क्रिस्ताक, उपरांत क्रिस्ताच्या येण्या वेळार क्रिस्ताच्या एकवटांत आसल्या सोमेस्तांक, उपरांत येतलो अंत जेद्वा सर राजवटी अधिकार आनी पदवी तो नाश करतलो आनी देवा बापाक आपले राज ओपून दितलो. कित्याक देवान ताच्या वैरीक पांयां तळा घालीसर क्रिस्तान राजवटी चलोवची गरज आनी निमाणे पाडाव जातलो तो वैरी मरणस. कित्याक सर वस्तू देवान ताच्या पांयां तळा घाल्यात म्हणटा पवित्र पुस्तक. देवाचे उतर हे देवाचे उडोवकार. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्यावेळी देवदूतान मरयेक नमान करून थोड्याच दिसांनी मरी उठोवन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांत एक शाराक धांवन धांवें गेली. थंय जकार्याच्या घरा भितर सन एलिझाबेथीक तिणें नमान केलो. एलिझाबेथीन मरयेचो नमान आयकतच
तिचे कुशींत असलेल्या बाळकान उडी मारली. आणि एलिझाबेथ पवित्रात्म्यान बरोवन व्हडा ताळयान म्हणाली, स्त्रिये भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या सोम्याच्या मातेन म्हज्या बेटेक येवचें हें बाग खंय तावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नामान असो शब्द म्हज्या कानांत पडतस म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हणून सतमानलेली तूं कितली बागी. तवळ मरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारवकातय संतोषान उडटा. कित्याक आपले किरकोळ चरण दासीचेर ताणें दया दीस घाली. देखून ह्या फुडा सर संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. कित्याक सक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यांत. भाग्यवंताचें नांव. आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकळूत संततेतावन संतते पर्यंत. आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयलां. आपल्या काळजांत वडपण चिंतल्या गरव्यांक ताणें दुस्पटायल्यांत. पदवेदारांक उंच आसतावन ताणें सकला घाल्यांत आनी किरकोळ्यांक उंच बारल्यांत. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यांत आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी फाटीं धाडल्यांत. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसावणेक ताणें फाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयलो दया अब्राहमाक आनी ताचे संततेक सदांकाल. मरी सोडवणे 3 म्हयने एलिझाबेथची सांगाता रावली. उपरांत आपल्या घरा फाटीं गेली. देवाचे उतार हे. भावा भयणीनो, जर तर चरित्रेची पानां आमी परतीताव 1914 वर्सांत पयलें महाझूज जालें तर 1939 इसवेंत दुसरें महाझूज जालें. आनी ह्या दोनी झुजांनी लाखांनी करोडांनी लोक मरण पावलो. जायतो गायेलो, निराश जालो. आनी जे कोण जिवन आसून उरलीं देदेस्पोर जाल्लीं, निराश जाल्लीं. आनी जिवीत असो ह्या मनशा जिवीत असो ह्या संवसाराचो शेवट तरी कितें म्हणून जायतीं सवालां करनासलीं. आनी असल्या ऐन काळार तवळसो पाप साहेब पियूस 12वो सर मनशा कुळाक आपण दिता की तुमची नदर तुमी मोरयेचेर कंसया, मोरयेचेर तुमची दीस घाला. आनी अशें नोव्हेंबर 1, 1950 पाप साहेब एक दस्तावेज ह्या दिशेन मुखार हाडटा आनी त्या दस्तावेजांत अशें बरोवन आसा, निश्कळंक मोरी देवाच्या मातेक आपले संवसारी जिणी समतस कुडी आत्म्या समेत सरकार उबारलें सत म्हणलें तुमी समेस्तांनी मानून घेवंक जाय. परत हांव तें वाचतां. निश्कळंक मोरी देवाच्या मातेक आपले संवसारी जिणी समतस कुडी आत्म्या समेत देवान सरकार उबारन व्हेलें. वय हें फेस्त पाप साहेबान घडलेलें न्हय. इगर्जेच्या सुरवेतावनूच ही परब हें फेस्त जारी आसलें, पूण दुसऱ्या नांवाचेर आसलें. ह्या फेस्ताक द मिशन ऑफ आवर लेडी मोरयेन विशय घेवचें फेस्त म्हणलें नांव आसलें. तर कुडी आत्म्या समेत सरकार उबारून वेल्ल्यांक पैकी मोरये एकलीसगी ना. पळयत पुस्तकांत जायते दाखले आसात. 1-2 दाखले दिवचे तर उत्पत्ती ग्रंथांत 5व्या अध्यायांत अब्रामाच्या संततीचो एनोक म्हणलो आसा. तो देवाच्या सहवासांत मोगांत देवा ते एक जावन जिवन आसलो. आनी पळयत पुस्तक सांगता एक दीस देवान ताका आपणा संगी व्हेलो. तो नपयस जालो. तशेंच दुसऱ्या रायाच्या पुस्तकांत एलिया प्रवादी विशयांत आमी आयकता. एलिया प्रवादी परण्यासल्ल्यांत 9 प्रवादी जावन आसलो. आनी
निमाणे देव ताका उज्याच्या गाडयेच्या रुपी सर्गाक उखलून व्हरता. तर मोरयेक हें बाग कित्याक फावो जालें म्हणले सवाल थोडे पटी थोडी विचारना आसात. मोरयेक हें देणें कुडी आत्म्या समेत सर्गार उखलून व्हरचें देणें कित्याक फावो जालें? फकत एक रिजन वा कारण जावन आसा ती देवाच्या पुताची आवय जाल्ले खातीर. मोरी देवाच्या पुताची आवय जाली. वर्तें बाग देवान तिका फावो केलें. सर स्त्रिया मदले तिका ताणें विसरून काडलें आनी देवदूता मुखांत आपणाची मांडावळ तिका सांगले वेळार मोरी म्हणाली आपूण तयार. जर तो देव म्हजे तान आशेता आपूण तयार आपूण कबूल म्हणून आपणाची सैती घालता. आनी त्या दिसा तावन पाळल्या तावन खुर्सा पर्यंत जेजूचो फाटलावती करता. तितलेंच न्हय सल्वसवाच्या चरित्रेंत तिचो अपूर्व पात्र ती खेळयता. त्या देखून कशें आपल्या पुताची कूड फोंडान थंयसर नाच जावना कुसोवना गी तेंच बाग मोरयेक देव फावो करता एक इनाम जावन. जेजू जाल्यार देव जावन आसलो आपल्याच पदवेन तो सर्गार सोडून गेलो पूण मोरी आमचे भशेन मनीस जावन आसली. त्या देखून मोरयेक देवान एक इनाम दिल्लें आपल्या पुताची आवय जाल्ल्या खातीर. त्या देखून मोरयेक कुडी आत्म्या समेत आपल्या पुता बरी तिची कूड नाश जावन नजो तिची कूड कुसोवन नजो फोंडान म्हणून तिका वर्तें इनाम फावो केलें. आनी अशें कुडी आत्म्या समेत मोरयेक देवान सर्गी उबारून व्हेलें. त्या देखून ह्या फेस्ता मुखांत आमी कितें समजता? पयल्यान पयलें मोरये बरी आमी जेजूच्या जिवंतपणांत एक दीस भागीदार जातले. हांव हें वर्तें बाग मोरयेक फावो केलें तें आमकांय फावो जातलें. आमी कुडी आत्म्या समेत सर्गींच्या जेजूच्या त्या पुनर्जिवंतपणांत भागीदार जातले हांव वा ती महिमा आमी आपणायतल्या. पूण ती महिमा तो वैभव जेजूचो आमी आपणावंक जाय तर मोरये बरी आमी आमचें जिवीत दिसपडतें देवाच्या सेवेंत देवाच्या मोगांत आनी सांगत आसत देवाची खुशीपाळ जारी करूंक आसा. जेन्ना मोरये भशेन आमचें जिवीत जाता आमी मोरये बरी थंयसर जेजूच्या त्या पुनर्जिवंतपणांत महिमेंत भागीदार जातले हांव. दुसऱ्यान ही परब आमकां सांगता की आमचें जिवीत फोंडांत नाश जायना. आमचें जिवीत फोंडांत नाश जायना. आमी पुनर्जिवन जातले हांव आनी सर्गीचें वैभव आमी आपणायतले हांव. तिसऱ्यान ही परब आमकां जागयता की आमी आमच्या कुडीक तशेंच हेरांच्या कुडीक मान दिवंक फावो. मानान आमी हेरांची तशेंच आमची कूड पळोवंक फावो वा तो मान आमी दिवंक फावो. कित्याक ही आमची कूड पवित्र जावन आसा देवाचें टेंपल जावन आसा मंदीर जावन आसा आनी एक दीस आमी सर्गीच्या वैभवांत जेजू संगी एक जातले हांव. तर मोगाळ भाव भयणीनो आनी एका खुशीन आज आमकां भारत राष्ट्राच्या लोकांक वा देशाच्या लोकांक संतोश असो दीस आज आमी आमच्या देशाक स्वतंत्र मेळिल्लो दीस संभ्रमता. 78 years 78 वर्सां जालीं स्वतंत्र मेळोवन आमकां आमच्या राष्ट्राक. इंग्लिशांत एक सांगणी आसा वी आर बॉर्न फ्री बट एवरीवेर वी आर इन चेन्स. आमी स्वतंत्र जावन जल्मल्या पूण हर एक कडेन आमी वा हर एका संगतींनी आमी बांदपासन आसा वा सांकलेन आसा आनी तेणी जाय की सच जावन आसा. आमचें संविधान आमकां स्वतंत्र दिता सर रितीचे हक्कां दिता पूण सर हक्कांचेर आज भोवशा कुराड पडले बरी आमकां दिसून येता. आमची माध्यमां राजकीयाची गुलाम जाल्यांत म्हणयत. थंयसर सत म्हणलें ना सत लिपोवन व्हरतात. सताक नितीक आज आमच्या देशांत जागो इल्लो उणें जाला वा सत लिपोवन आसा म्हणयत. धार्मीक स्वतंत्र एक सवाल जावंक पावला जायत्या जाग्यांनी जायत्या आमच्या देशाच्या विविध जाग्यांनी. तर मोगाळ भाव भयणीनो संविधानाच्या हक्का खातीर आज आमी झुजोवंक जाय आनी आमच्या मुखल्या जिवितांनी आमच्या भुरग्यांकी आमी हे त्या दिशेन वावर करूंक पंथावन घेवन त्या दिशेन झुजोवंक आमी हर प्रयत्न करूंक जाय. तर मोगाळ भाव भयणीनो मोरये भशेन आमचें स्वतंत्र
पयल्यान पयलें देवाची खुशी करूंक आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आनी दुसऱ्यान आमचें स्वतंत्र सदांच बरें करूंक, बरें आमकां बरें पेल्याक. मोगा मुखांतर मोरी थंयसर आयच्या वांजलांत आमी आयकलें, जेन्ना तिका कळीस जालें की आपल्या मावशे भयणीक आपणाची गरज आसा, धांवन धांवीन ती गेली. आपणाचें तें विसरता आनी थंयसर निस्वार्थपणी तिची सेवा करता. तशेंच मोरये भशेन आमकां दिल्लें तें स्वतंत्र आमी बऱ्या गळसया बरें करूंक, एकामेकाची सेवा करूंक, एकामेकाक बोगसूंक, एकामेकाच्या गरजा आकांता पावोवंक, अन्याय अनितीन कश्ट नासल्यांक थंयसर तांकां सुटका दिवंक, जायते रितीन आमी भोवशे आमचें स्वतंत्र गळशेत आनी खऱ्या स्वतंत्रा खातीर आमी झुजया आनी खऱ्या स्वतंत्रान आमी जिवंक प्रयत्न करया. आनी तोच जेजू आमकां आमच्या राष्ट्राक स्वतंत्र दिल्लो, मोरयेक खरी स्वतंत्र दिल्लो, आमकांय खरें स्वतंत्र दिव आनी आमी ताची स्वतंत्र भुरगीं जावंक हर प्रयत्न करया. उबी रावन एक देवातय आमचो बावार्थ आमी सांगाता उसारया. एकाच देवाक सत म्हणटा, सर पदवेदार बाप तो, सर्गा आनी पृथ्वीचो, दिसत्या आनी ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार, आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा. देवाचो एकलोच पूत तो, सर काळा आदी बापा तावन जल्मला. देवातावन देव, उजवाडातावन उजवाड, खऱ्या देवातान उपजल्लो खरो देव. देवतावन ताका रसूंक ना, बापाच्या सैमासो, ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात, आमा मनशा पासत आनी आमचे सोडवणे पासत. सर्गार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अवकवा मोरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पोन्स पिलातोकाल ताणें कुत्सार बांदलो. ताणें कस सोंसले आनी ताका निके पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गास चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवडकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा, ईश्वर आनी जीवदातार तो, बापा आनी पुता ताव निपजला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदुतां वरवीं स्थापले पवित्र सभेक सत मानता. फातकांच्या बक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता. आनी मेल्ल्यांचे पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमीन. मोगाच्या न्हू, ह्या बागी दिसा देव आमचो सोडवणदार म्हणलें समजून आमच्या काळ जमानाचे अत्रेक आनी सर आमची मागणी आतां बावार्थान सर्गींच्या बापातय आतां आमी उबारया. बापा, आमच्या पाप साहिबाक, सर्व बिस्पांक, याजक आनी धर्मीक भाव भयणींक तुज्या चडवणेच्या मिसावान मोरये परी वावर करूंक जाय आसली कृपा लाभय म्हण मागता तुमची जाप. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. स्वतंत्र दीस आचरण करच्या वक्ता आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी आनी सर्व नागरिकांनी शांती समाधानान माया मोगान जियोवन स्वता नितीचें राज स्थापीत करूंक जाय आसली कृपा लाभय आमच्या राष्ट्राचें संरक्षण करच्या समेस्त सोजरांक राख आनी सांबाळ म्हण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. समेस्त पिडेस्त आनी प्रायवंत भाव भयणींक बरी भलायकी दी, तांचो भावार्थ चडय अशें बरोशान आनी समाधानान जियोंक तांकां फोव कर म्हण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांनी आनी युवजनांनी आपणाची जबाबदारी बरे रितीन चलोवन व्हरून शिकाप आनी फुडार सारके रितीन रुपीत करूंक बेसांव घाल म्हण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. समाजीक, आर्थीक आनी इतर शोशणाक वळख जाल्ल्या पासत आनी जैलांत आसल्या निरपराध्यांचे सुटके पासत वावरच्या सर्वांक तुजी घटाई आनी बोळ दी म्हण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. ह्या एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जालेल्या आमी समेस्तांनी
न्याय नितीची समाज बांदून हाडूंक आनी अशें तुज्या सर्वस्वाच्या कामांत सक्रीय रितीन वांटो घेवंक जाय आसली कृपा लाभय म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडीभर मौनपणी आमच्या सर कसके तसेच कुटुंबाच्या इराद्यां खातीर आमी मागया. भोव मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी तूं मानून घे. आमकां सर बंदपासांतली सुटका दी आनी निमाण्या दिसा मरये बरी तुज्या सस्नीक बिडारांत रिगोवंक आमकां फावो कर. हे मागता हांव त्याच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Ani wain Bapa tu swikaku masaratan cista caru panterke muri puri jiwanam cituka betuika jiwanam ci pawan kerbun ami pulata tu jiwutraiko berbestam kaku tuji kushi palu Kurpenam kabu pilih sevinci udaram kanku murici adashki dairanam kabu unduani wain Bapa tu swikarku masaratan Krista caru panterke murie puri jiwanam cituka betuita जीवनम से पावन करमून आम्ही पोरता. म्हज्या भाव भयणीन म्हज्या आनी तुमच्या अर्गां बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातान क्लेम बलिदान आपल्या मनकनी महिमे आणि आमच्या केफुसुदावा सर्वस्व सर्गींच्या बापा औंका मरयेच्या दबाजे सर्गवारोणाच्या दिसा ह्या तुज्या अपूर्व देण्या खातीर आनी आमच्या देशाच्या स्वतंत्राये पासून तुका आमी दिन वासून आमी भारताची तुजी क्रिस्ती भुरगीं तुवें दराळ देण्यांनी बरयल्ले आमचे बोईंतली ही दानां तुका संतोशान ओपून दिता. त्याच बराबर समेस्त आमच्या भावा भयणींचो वावर कश्ट दुखां संतोश हुस्क्या आनी अत्रेक तुका समर्पिता. जेवच्या गणित मोगाच्या समर्पणांत आमची ही बेटवणी तूं मानून घे. हे मागता हांव त्याच्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवेयासो आमचे काळजा उबारुया आम्ही ती सर्वेस्पुरातून उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया आम्ही करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा सर्व कळणी सवथंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो आमची जाणवाय आनी बोळ तोच आमचे पवित्रपण आनी स्वतंत्राय. ताची आवय औंकवा मरी ताणें केल्ले सोडोवणेचें प्रथम फळ. तिका ताणें पातकांतली निवारून मरणाच्या पासांतली सुटयली आनी अशें आमचेच संपूर्ण स्वतंत्रायेची कुणा आनी बरोवसो तिका केली. देखून ह्या संतोश भरीत उत्सवाच्या दिसा तुवें सर्गार उबारून व्हेल्ले आमचे माये बराबर आनी सर्गींच्या सर दुतां भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळपरांचो सर्वेस्पोर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे तुका जय उंसर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची.
तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत फातकांच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सगट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत सवंडो आनी ही सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां आज फाव केलें देखून आमी तुका दिन वसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान तूं वाडय. जीवनपण असो बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्याचो उडास काडून एक घडीभर मौनपणी तांच्या खातीर आमी मागया. तांकां आनी तुजे इश्टगातीत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता. अवका मरिये देवाचे मये संगाती भाग्यवान दमदत्ता आनी सवकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकवटान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. मोरये भशेन सर आमची फाती आनी बरवो सर्गींच्या बापा थंय दवरून जेजून शिकयल्या उतरांनी भावार्थान सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां ये, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळलेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांच काल तुमचे सवय आसो. संतोषान एकामेका थंय क्रिस्ताची शांती आमी वांटून घेवया. पीस. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक वेता ती आमचे झडती आनी क्यास थाडिना जावं पूण तुजे काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे देवाचे बाग म्हाका फावना पूण उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत
खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, मैमेक पावलेल्या ओंकार मायेच्या मैमेवन पुताची कूड आणि रगत संतोष बरीत काळजान घेतल्या उपरांत हे मागण्या आमी तुका विश्वासान करता. आपल्या देशाचे उदरगते पासत भारत मातेच्या भुरग्यांनी केल्ल्या प्रयत्नांचेर तुजो सुभाम आशिर्वाद पडो. आमच्या देशांत नीत शांती आनी मोग वाडो आनी आमी समेस्त औंका मरेच्या पावलांनी चलोवन तिच्या सांगाता सर्गा सुकेस जिविताच्या बर्तेक आनी पुनर्जीवनपणाचे महिमेक फावो हे आमी मागता हांवच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोबी आसो. आमच्या मोतीस आनी काळजां सोदोनी जेजू क्रिस्त आमची पावलां शांतेच्या वाटेर सांबाळो. आमेन. तो आमच्या देशाच्या सर लोकांक एकाच बापाची भुरगीं कशीं एकामेकाच्या मोगान एकठांय करो. आमेन. पवित्र आत्म्याच्या कृपेन सगळे आमचे प्रयत्न आनी अत्रेक आपले कुशे प्रमाणे तो सुफळ करो. आमेन. आनी सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वोद उपकार. दय करून बसा. गुड मॉर्निंग. आज मोरयेच्या स्वर्गावरणाचो दाबाचो आचरसितना तुमकां सुमेस्तांक हांगाच्या कोवेंताच्या सर्व कर्मेलितांचे नांवी एक बागी फेस्त मागता. तशेंच भारत आमच्या देशाचो 70 आनी 8वो स्वतंत्रोत्सव संभ्रमचे संदर्भी ह्या दिसाचे उल्हास तुमकां. हॅपी फिस्ट. हे मिसाचें बलिदान भेटयलां मनदेक बाब मेलविन डिकुन्ना आमच्या कोवेंताचे वडील तुमचे नांवी तांकां दिनवास. येवच्या बुधवारा आमी सा पियूस दावो तो एक पाप सैबू ताचें स्मरण आमी करता. जर आज ल्हाना भुरगीं ल्हाना प्रायरच पयलो कुमगार सेवतात जाल्यार हाका होत्सू पाप सैब कारण. पवित्र सभेंत देवस्तुतेंत जायती बदलावन हाडिल्लो एकलो पाप सैब ताचें फेस्त येवच्या बुधवारा आमी संभ्रमता. येवच्या ब्रेस्तारा दीस आमी हांगासर कोंकणी मान्यता दिवस आचरण करता. कोंकणी आमची मायभास आनी हिका संविधानाच्या 8वे वळेरेंत स्थान मेळिल्लो एक विशेष दीस. सकाळींच्या 8:30 वरार म्हणजे दुसरे मीस जाल्लेंच कोंकणी बावटो उबारन अधिकृत चालन ह्या संभ्रमाक आमी दितेल्या. उपरांत बाळूक जेजूच्या हॉलांत कोंकणी फिल्माच्या चरित्रेचेर एक एक्झिबिशन आसा केला. संजेच्या 6 वरार लकी ड्रॉ फिल्माचें प्रदर्शन आसा. तुमकां सुमेस्तांक ह्या संभ्रमाक आमी मोगाचें आपोवणें दिता. बाप रुडॉल्फ डिसोजा हांणी बरयल्लो तकलेंतलो देवसाळ आनी बाप पियूस डिसोजा हांणी पवित्र पुस्तकाच्या किर्तनावर बरयल्लो प्रेज ऑफ हिज ग्लोरी ह्या दोनी बुकांचे प्रतयो भायर मेळटात. तुमी घेवन हांचो फायदो जोडचो. येवच्या वर्साची बायबल डायरी तयार जाती आसा. सुमार 10 वर्सां जावन ह्या बायबल डायरी मुखांतर दोळे दिसनासच्या वडिलांच्या भुरग्यांक शिकाप दिवचें एक मिसांव आमी करते आसा. ह्या मिसांवाक आदार जावन ह्या डायरेक पेज स्पॉन्सर रावंक तुमकां आपोवणें दिता. जल्म दिसा संदर्भी काजराच्या एनिवर्सरी दिसा वा देवदीन जाल्ल्याचो उडास काडून पेज स्पॉन्सर करी येता. तुमची नांवां त्या पेजर आमी छापता. मात्र न्ही तुमी कितले पेज स्पॉन्सर करतात त्या प्रमाणे आमी तुमकां डायरी दिता. कोंकणी कन्नड आनी इंग्लीश भाशेंत ही डायरी आसा. फाटल्या दिसांनी तुमचो आदार आमकां भरपूर मेळ्ळा. ह्या दिसांनी ह्या वर्साकी तुमी आमकां आदार दिवचे म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता. ऑक्टोबराच्या 1 तारखेतावन 12 तारखे पर्यंत इस्रायल, जॉर्डन, पालेस्तीन आनी इजिप्त गांवांक एक यात्रेक पॉयंट मांडून हाडला. सडीत विवराक तुमी आमकां भेटचे. भोवनो निबडिनो, आज भारत आमच्या देशाचो स्वतंत्रोत्सव संभ्रमचे संदर्भी हे नवेन जावन भायर येता आसतना बावटो उबोवचें एक मोठें कार्यक्रम आसा. तुमी सगळ्यांनी हाका
सांगात दिवचे म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. देव बरें करूं. नव्याना खातीर दिंबी मोडया. मनशांच्या भुरग्या सांगाता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी जेजू मनशांचो इस जावन जियेलो स तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुणकन दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नणाऱ्या शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागाचो जेजू बाळोक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलो चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. बाळका जेजूक हांगासर मान करूंक आमी आयल्या वस्तां खंडी जावन जायती इरादे ते सवां घेवन आयल्या. हे सर इरादे ते सवां मौनपणी ताच्या पांया तळी आमी दवरया. भोवार्थान कितें मागलें सदांच आमकां मेळटलें दितलो म्हणून ताणें आमकां सांगलां. विशेश रितीन मागया आमी परगांवांत आसल्या आमच्या भावा भयणी खातीर जायतीं काम नासतना वा विजा उरल्या कश्टांनी संपड नासता थंयसर तांचे खातीर विशेश रितीन मागचें. सांगात जें कोण आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचो उडास करचो. भुरग्याच्या देड्या खातीर जायतीं खाजरी जोडी मागोवन आसात तांचे खातीर आमी मागया. आनी विशेश रितीन आज आमच्या राष्ट्रा खातीर मागचें. आमच्या फुडाऱ्यां खातीर तांणी लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर निस्वार्थपणी वावर करच्याक आनी सगळ्यांकी मोगान शांत समाधानीन जियोवंक अवकाश करून दिवच्याक आनी विशेश रितीन खऱ्या स्वतंत्रायेन जियोवच्याक. प्रार्थुया. ये भगेवंत जेजू बाळका तुजी सर पदवी हाज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखल्लो आसता. तुका पातिणेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. आनी देवाचो पूत मनयसलो आनी देवाचो पूत मनयसलो आनी देवाचो पूत मनयसलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. बाळक जेजू लागीं मागणें. ये अजापांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर ये काकुळतेची दीस घाल म्हूण तुज्या मुखासर पडोन आमी मागता. तुजे इतल्या बिरमोतीन भरलेलें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार सुदी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दी. काड आमच्या वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजे कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्मे सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वताव. आमेन. मौनपणी थोडो वेळ जेजू बाळकान आमकां केल्ल्या स्वरूपकारां खातीर ताका आमी अर्गां दिवया. मागिल्ले खंडी जावन जायते आमकां मेळ्ळ्यात जायते उपकार. ये बो उदार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दया केल्ल्या हे देवडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकळुती आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजापांच्याय म्हाजी मारिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारूं दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजे कळनातले दैवीक मजो जडूं दीत. सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. आशिर्वाद. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सवे जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन.
जेजू बाळका नमन तुका मोरी साळका तुका वंदिता वैभवनिता उपकारां तुझ्या स्थिवा सर्गा भेटयता महिमा वाकंता भोगली तू सारता बापा तां कुर्पे बेसावां धाडमो मागता नमन तुका जेजू बाळका नमन तुका मोरी साळका नमन तुका जेजू बाळका नमन तुका मोरी साळका मुखार पुत्रा सुबे हमक्वान मोरी आशीर्वाद दिवं